तुमचें काम चालूच आसतलें म्हापशें. नो डावट माझे काम चालूच आसतलें. काल पासून माझे चालू हा. हेचे फुडें चालूच आसतलें. तुम्ही काँग्रेसान सामके रावतले. आता सध्या आमी काँग्रेस पार्टीन जॉईन जाल्ले आहा. म्हणजे काँग्रेस पार्टीचें म्हाका काम करूंकच जाय. जे पार्टीन आहा तेजें काम करप, शेवटी लोकांचें काम करप. म्हाजें सदांच आतां इतले सुद्दां लोकांनी हो मॅन्डेट दिला जे आमी कितें तरी काम करता जावं हेका लागून लोकांचेर विश्वास आहा. जावं व्हडलीं कामां जालीं ना तर बारीक तरी कामां जी सोशल हितून म्हाजे कडेन कितें जाता ते सगळे पर्यंत ती कामां हांव फुडें आसता म्हापशेकार. तेंच्यांनी जो म्हाजेर विश्वास धरून जे आमचे कार्यकर्ते हे ते बऱ्यापैकी वोटींग तेंच्यांनी केलें 10,000चे काम. त्या बद्दल हांव तेंचे मना पासून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे सोशल हितून हांव आसा तसोच ती कामां करपाक हांव फुडें आसा. सर कमी खंय पडलें दिसता आतां तुमकां? ना कमी हे साहजिकच न्हू. गव्हर्मेंट तेंच्या आमचे सायडीक इवन पळय आमची म्युन्सिपाल्टी जावं आमचे सगळे कावन्सिलर ते सायडीक घातले. लास्ट मुवमेंट आमचे CM सुद्दां थंय इनवॉल्व जाले. गव्हर्मेंट मशिनरी इनवॉल्व जाले. हे जाल्या कारणान तरी आसतना हांव आमचे स्वाभिमानी म्हापशेकाराक देव बरें करूं म्हणटा. 10,000चेर तेजेर हांव पावलो. मिसयूज केला म्हणटात तुमी गव्हर्मेंट मशिनरी अशें म्हणपाचें आसा तुमकां? आनी हेतून साहजिकच आहा. तें आनी सांगपाचें तर ते इंडिपेंडंट बसलेले तुमकां तितून कितें फरक जाले ते अशें ना. तितून व्हडलोसो फरक ना. आनी पूण आशिषाचे शिरोडकर तेंचे तेणें कितें 500 मतां काडली तेणें. काडले नो डावट. आतां तो नासलो जाल्यार ती 500 म्हाका 300-400 म्हाका पडपाची.